सातत्य ह्या पाठाचेर आमी स्वाध्याय करतात। हो स्वाध्याय पान नंबर 6 चेर आसा। भाशीक खेळ। गेल्या वर्सा तिसरी यत्तेन आमी नाम म्हळ्यार कितें, नाम कशें वळखप ते शिकिल्ली। आता परतून एकदा नाम म्हळ्यार कितें ते पळोवया। ज्या उतरांतल्यान व्यक्ती, जनावर, वस्तू, सुवात वा भावनेचे नाव कळटा ताका नाम अशें म्हणटात। हें आमी तिसरे यत्तेक आसतना शिकिल्ली। याद आसा न्हय सगळ्यांक? देखीक चलो, गाय, पुस्तक, शाळा, न्हंय, खोशी। आता खोशी ही भावना। खोशी हें उतर आमकां भावना दाखयता। आता पळोवया नामाचे प्रकार। सामान्य नाम, विशेष नाम आणि भाववाचक नाम। आता विशेष नाम म्हळ्यार कितें ते आयज आमी शिकया। विशेष नाम म्हळ्यार कितें? ज्या नामान एखाद्या विशिष्ट मनशाचे, जागेचे, वस्तूंचे, संस्थेचे, न्हंय, दोंगर वा हाचें थारावन दिल्लें नांव कळटा त्या नामाक विशेष नाम म्हणटात। देखीक राम, रतन ही जालीं मनशांची नांवां। पुणे, गोंय हे जालें गांवांची नांवां वा राज्याचें नांव। भारत, अमेरिका ही जालीं देशाची नांवां। हिमालय हे पर्वताचें आणि गुलाब हे फुलाचें नांव। आता कांय वाक्यां घेवया। राम शाळेंत वता हातूंतलें विशेष नाम खंयचें? राम। कित्याक तर राम म्हणटकच राम हो मनीस आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसता। दुसरें वाक्य, म्हज्या गांवाचें नांव वास्को। हातूंत वास्को हें विशेष नाम। कित्याक तर वास्को नांव घेतकच आमच्या मुखार वास्को शारूच येता आनी दुसरें खंयचेच शार आमच्या दोळ्या मुखार येना। आता तुमच्या पुस्तकांत दिल्लीं कांय वाक्यां घेवया। जितेश देवळांत वचपाक भायर सरलो हातूंतलें विशेष नाम जितेश। कित्याक तर तें एका मनशाचें नांव। आता मुखावेलें वाक्य घेवया। हांव काल म्हापशा बाजारांत गेल्लो हातूंतलें विशेष नाम म्हापशा। बाजारांत हें बी नांव, पूण खंयच्या बाजारांत? म्हापशा। म्हणजे हांगा आमकां त्या बाजाराचें नांव कळटा म्हण तें विशेष नाम। मुखावेलें वाक्य घेवया। आमचें बिलू नुस्तें खाता हातूंत विशेष नाम सांगात पळोवया। बिलू, बरोबर। हें बिलू नांव एका माजराचें। सो आमकां बिलू म्हणटकच आमच्या दोळ्या मुखार माजर येता, एक विशिश्ट माजर येता म्हूण बिलू हें विशेष नाम। हातूंत नुस्तें हें बी नाम, पण नुस्तें म्हणटकच एक विशिश्ट तरेचें नुस्तें आमच्या दोळ्या मुखार येना म्हणून तें विशेष नाम न्हय। सरिता बेस बरें भजन गायता हातूंत विशिश्ट नाम सरिता। कित्याक तर हें एका विशिश्ट मनशाचें नांव। भुरग्यांनो, तुमकां विशेष नाम म्हळ्यार कितें तें कळ्ळां आसतलेंच। तें कशें सोदून काडप हें समजलां आसतलेंच। देव बरें करूं।